बाणस्तारीच्या माटोळी बाजारा खातीर पोरू कोविडाक लागून सोपो कर घेवंक नाशिल्लो, पूण अंदू पंचायत मंडळ खाशेली बसका घेवन हाचेर निर्णय घेतली अशें बाणस्तारीच्या सरपंचान सांगलें। हे मार्केट 1 सप्टेंबराच्यान उक्ते जाता। 7, 8, 9 आनी 10 सप्टेंबराक माटोळी बाजार भरतलो, जाल्यार पणजी महानगरपालिका वाठारांतल्या गणेश विसर्जन सुवातांचें इन्स्पेक्शन करतले अशें पणजी महापौरान सांगलें। कोविड केशी वाडपाक लागिल्ल्यान 27 एप्रिला सावन बाणस्तारीचें मार्केट बंद दवरिल्लें। बाणस्तारीचो बाजार आदींच फामाद, तातूंत माटोळे खातीर ताका आनीक नामना मेळ्ळ्यात। चवथ तोंडार आयल्या, माटोळे खातीर लोक गर्दी करतले। 7 सावन ते 10 सप्टेंबरा मेरेन खास माटोळेचो बाजार भरतलो, अर्थातच कोविड काळांतल्यो सगळ्यो गायडलायन्स पाळूनच। फकत सोपो कर घेवप काय ना तें थारपाचें आसा, सरपंचान सांगलें। पळयात। जे बाणस्तारीचें मार्केट जें आसा, जें कोविडा खातीर 27 एप्रील 2021 आमी कोविड केसीस खूब वाडोंक लागल्या कारणान आमी क्लोज केल्लें बाजार। तेच आमी गेल्ले मिटिंगेक जे ग्रामपंचायतीन डिसिजन घेतलें, हो बाजार आतां चवथ लागीं आसा आनी चवथीक ओपन करपाचो सगल्यां खातीर। आनी तो बाजार बाणस्तारचो बाजार हो फामाद बाजार आसा आनी गणेश चतुर्थी तेकोन लागीं पावलेली आसा आनी गणेश चतुर्थी खातीर 7-8 तारखेक हो बाजार सगळ्यांक गणेश चतुर्थीचो बाजार हो जातलो 7-8 तारखेक। पूण आमी जो बाजार आसा रेगुलर जो बाजार फ्रायडे सॅटर्डे संडे थर्सडे आनी फ्रायडे भरता, तो बाजार 1 सप्टेंबर आसून आमी चालू करपा खातीर सगळ्यांक जाहीर हें करता। कारण वेपारी जे वेपार करपा खातीर येतात तांकां सगळ्यांक कोविडाचें नियंत्रण लक्षांत दवरून सगळ्यांक सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून मास्क वापरून वेपार खरेदी करचो। आनी गणेश चतुर्थी जी आसा तो बाजार 7-8 तारखेक भोंवतलो। आमी सगळे पंचायत बाकीच्यो कितें सुविधा जाय त्यो आमी थंय अरेंज करतले आनी सगळ्यांनी बाजाराक सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून हो वेपार करचो। ना, आमचे न्यू बाणस्तारीचें ओल्ड जे बाणस्तारीचें मार्केट जें आसा तेजें काम फूल स्पिडीचेर चालू आसा। ते काम कंप्लीट जावपाच्या स्थळाचेर आसा, जो आमी ते खातीर बाजार जो शिफ्टिंग केलो, जो हनुमान टेंपल, तो टेम्पररी बाजार आमी शिफ्टिंग हनुमान टेंपल तेच्या फाटल्यान PWDचें ऑफिस आसा, ते फाटल्यान ती एरिया आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतलेली। तो टेम्पररी पिरियडा खातीर आमी थंयच बाजार लास्ट इयर थंयच जाल्लेलो, हे वर्साचो बाजार थंयच बाणस्तारी जातलो। तुम्ही फाटल्या वर्सा टिटो माफ केलो म्हणजे घेवन आशिल्लो, ओनू बी तशें कितें आसतलें ना? लास्ट इयर आमी टिटो घेवन आशिल्लो की चवथीचोच बाजाराचो आमी टिटो घेवन आशिल्लो, कारण कोविड जाल्ल्या कारणान वेपारी आपलो वेपार विकपा खातीर पयलीं आमचो बाजार क्लोज, खूब मेहनत घेवन कुळाकार आसून वेपार विकपा खातीर जी फळावर म्हणनाका बाकीचो इतर सगळे गणेश चतुर्थी साहित्य लागतात ते विकपा खातीर वेपारी थंय येतात, जे तांकां आमचे टॅक्सा खातीर हें जाल्यार पंचायतीन अशें डिसिजन घेतलेलें की तेंचो टिटो जो आसा हे वर्सा घेवपाचो ना। आमी हेवूय फावटी आमी डिसिजन पंचायत आतां डिसायड करतली, अजून आमचे कडेन डिसिजन जावना, पूण 7-8 तारखे आसा। 1 तारखेच्यान जो बाजार सप्टेंबर चालू जातलो तो रेग्युलर जातलो। मजगती पणजी आनी वाठारांतल्या विसर्जन सायटींचें इन्स्पेक्शन करतले आनी थंयच्यो सोयी गैरसोयी मतींत घेतले, पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें। पळयात। So now we are inspecting all the Visarjan sites, just looking at general cleanliness, and we were thinking of doing something for the Ganesh festival, like lighting and that kind of thing. It is really best the situation, how this places are. No, so we are doing an inspection today, so we'll find out what the thing. We'll get it done by Ganesh, whatever has to be done. How many places have you visited? Yeah. This is the first one. We are heading to everything else now in benches. Otherwise, everything is well maintained, or what it is exactly? Oh, I'll know now. As per, I have to go to those sites. You're still about to inspect all this. So this is the first one we visited. Now we are going to everything else and we'll check and see what this is. Okay. But we get everything done. Another thing is that गोवा 365 खातीर बाणस्तारीच्यान कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स।